March 6, 2026 आणि बजेट सेशन 14 दिसांचे कमेस जावपा 2025 दॅट वॉज लास्ट इयर मार्चाचे 27 तारखेर मार्च 27 हो सरकारान हो बजेट काढलो आणि आज हांव हे सरकाराक आणि गोंयच्या लोकांक फकत याद दिवपाक सोदिता की हो जो काय बर जो बजेट दाखयल्लो तेजेर आज नियाळ करपाक फ्रॉम मार्च 27, 2025 आणि आता हे जे बजेटाचेर दाखयला जे गोंय गेले ते वर्सा मार्चा म्हयन्यात आसले आणि जे गोंय आज 12 म्हयन्यात जावपा जाय आसले चेंजीस ते ह्या सरकारान केला वो केला ना आणि कितें एक्सपेक्टेशन्स आज गोंयकारांक गेली ह्या सरकाराक वचून जेन्ना तूं 25-26 बजेटात ऑलरेडी तूं फेल जालो आणि तूं फायल नये बजेट घेवन येवपा हो फेल आसतना कांय डिलिव्हर करनासतना तूं हाल न्यू प्रॉमिसीस घेवन येवपा आणि त्या न्यू प्रॉमिसीसान लोकांक कितें डिमांड आहा तुका वचून आज हेची आमी एक नियाळ करपाचो जेन्ना हो 25 बजेट येयल्लो तेन्ना गोंयची परिस्थिती जे गोंयच्या गव्हर्नमेंटाचो डेप्थ आसलो तो डेप्थ आसलो 26,605 crores गेल्या त्या वर्सा आमी 26,605 कोटी डेप्थ आसलो आमकां पयशे दिवपाले आमकां रीण आसले प्रत्येक गोंयकाराचे रीण आसले टोटल रीण आसले 26,605 crores हाल जेन्ना बजेट येता हांव आज गोंयकारांक गॅरंटीन सांगो सोदिता 30,000 आज सकयल करोडा आमगेले डेप्थात आसपाना. It has already crossed 30,000 crores and this is my assurance that this government has not reduced our debt. कांयच केलं ना हे आजी सांगो दिता हाल कितें जालो ते म्हाकाय काय खबर ना पूण मुगे इतली एश्युरन्स कित्याक 4 वर्सां हांवें चोयलां कन्सिस्टंटली 15-16 हजार कोटी आलो ते 26,000 कोटी जाले आणि आता हे 30,000 कोटयाचे पावपाचे डेप्थ आहा. सो दॅट मीन्स हो सरकार हाल कितें सांगपा जाय ती भविष्यवाणी आजी हांव तुमकां या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगता की दिस इज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन टुमॉरो. ह्या सरकारान गेल्या त्या वर्सा आनी तेच्या पयलीं सांगलेलें कदंबा बस दितल्यो म्हूण आनी कितुले कोटी सांगलेल्यो 600-700 बस येतल्यो म्हूण पूण कदंबा बसी परिस्थिती तुमी भरपूर जाणा. एड्युकेशना सांगलेलें की जायत बरें जावपा म्हूण तुमी चोयलें जाल्यार हे बजेटाचेर एड्युकेशनाचेर उलयल्लें हेल्थ केअराचेर उलयल्लें उदक सप्लायाचेर उलयल्लें टुरिजमाचेर उलयल्लें पावराचेर उलयल्लें पूण हांव प्रत्येक आज गोंयकाराक सांगो सोदिता हिंग एड्युकेशन पयलीं आयिल्लें बजेटाचेर पूण आज तुमी चोयलें जाल्यार ह्या सरकाराक कितली इस्कॉल बंद पळय आनी कितले गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल हे जाले ते तुमी चोयले. पावराचें गायलोलें की पावर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग पावर सारकें बरें जातलें सोलार जातलें सगळ्यांक जातलें पूण आज तुमी परिस्थिती चोयल्या लायटी बील कितें जाताय ती आनी लायटी बिलां खूंय वाडल्याय ती तुमी चोयलां आनी गेल्या त्या वर्सा ब्लफ बजेट और 25-26 ब्लफ बजेट एड्युकेशन पावर टुरिजम उलयल्लें सारकें नेटान जाता म्हूण सगळें वाडटा म्हूण कांय ना. गोवा सेक्युरिटी गार्ड सिवेज ट्रिटमेंटाचे उरलें रोड्स रस्त्यार सगळे होंडपळाव आहे ते आख्खे सगळ्यांक चोयलो आज देखून ते होंड पुरोवन जायनाय तारीख पे तारीख. ट्रान्सपोर्ट सारकें बरयल्लें की कदंबा बस्यो ईव्ही बस सगळे आसतल्यो म्हूण पूण बसी कांयच परिस्थिती ना बस एक देखून सारकें जालें नाय आनी बस्यो नाय आमगे जालरासान येवपाकूय बस ना लोकांक कोणाक बस नाय. सो आज तुमी चोयलें जाल्यार हेल्थ केअराचें उलयताय अजून आमी तेच उलयताय अजून साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें उलयताय गेले ते फाटी एश्युरन्स दिल्ली अजून कांयच ना. सो हेच भाशेन बजेट हाल्याय जावपा आनी हाल्या हेच भाशेन पर पेपराचेर येवपा सो गोंयकारान आज रेडी जावपा जाय प्रिपेर्ड जावपा जाय की हे गेले त्या वर्साक जो बजेट काढलो त्याचे कांयच परिणाम ना आणि फाल्यांच्या बजेटाचो कांयच परिणाम व्हडलोसो जावपाना कित्याक ह्या सरकाराक एड्युकेशना पण गेलो ना ह्या सरकाराक हेल्था पण गेलो ना ह्या सरकाराक उदका पण गेलो ना आज उदक हुंय मेळटा हुंय मेळना तें पण गेलो ना. ह्या सरकाराक इलेक्ट्रिसिटी पण गेलो ना ह्या सरकाराक वुमन सेफ्टी पण गेलो ना. ह्या सरकाराक आमगेले गोंयचे दायज जी आमगेली जमीन आहा जे आमगेले दोंगर आहाय जे आमगेली शेतां आहाय जे आमगेले न्हंय आहाय गायरी आहाय हेजे पण गेलो ना हे कन्वर्ट करीत आहाय गेल्या त्या वर्सासून कंटिन्यूस ह्या वर्स तुमी चोयलें जाल्यार 39A अंडर कन्वर्जन जायत आहा तें कांयच आमगे हॉस्पिटलाचें पण गेलो ना. तेच भाशेन आमगे जो डेप्थ आहा तो वाडत असो आसा. हांव गोंयकारांक मागता आमी तुमकां सगळ्यांक उलो मारलो की आमकां एलएक्यू दियाय आमकां क्वेश्चन दियाय तुमगे डिमांड्स आमकां दियाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी भरपूर
गोंयच्या लोकांगे म्हाका आनी आमगे MLA क्रुजाक भरपूर तुमच्या सायडीच्यान जायती क्वेश्चन येयलोय. वी हॅव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 3,000 आमकां हे पाटी आमकां फीडबॅक्स आनी सजेशन्स येयलो आहे कित करपा जाय ते. सो हे सगळे आमी हालसोन मांडटले. आमी हांवें 5 बिल घायलो आहाय, आमगे MLA क्रुजानूय बिल घायलो आहाय. गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स हे आमगेले इनफ इज इनफ जी टीम आहा टीम आमकां बिल दिलो आहा ते आमी मांडलो आहा. द गोवा पब्लीक गॅम्बलिंग अमेंडमेंट बिल हेजेरय आमी एक बिल मांडलो आहा. गोवा दमन एंड दीव इरिगेशन अमेंडमेंट बिल. सगल्यो गोंयच क्रीक आहाय त्यो क्रीक जरी तरी आमी कितकोन करपा जाय कितकोन ते सांबाळपा जाय ह्यो क्रीको तेजे आमी एक बिल घायलो आहा. द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड जे जमीन ट्रान्सफर जावपा नाका आनी कित लँड येवपा जाय एग्रीकल्चरा अंडर तेजे अमेंडमेंट हाडलो. आनी गोवा मॅरिटायम बोर्ड एक्ट हे गेले त्या वर्साकूय सांगलोले की गोवा मॅरिटायम बोर्ड एक्ट हे जर घातले म्हूण पूण तेजे कांयच ना. गोवा मॅरिटायम बोर्ड अजूनय जालो ना. तेजे आमी एक बिल घायलो. सो ओव्हरऑल हांव गोंयच्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदिता आमी हे सरकाराक आम ऑपोजिशना थोडे जाण आहाय आम आदमी पार्टी गेले आम 2 जाण आहाय. वी विल बी युअर वॉइस. वी विल बी युअर मोस्ट क्रेडिबल वॉइस इन दी असेंब्ली. आमी जे उलयताय ते स्वतः ते उलयतले. आमी जे उलयताय ते हे भाशेन तेंक एक्सपोज करपाक लागून उलयतले. आम तेंगे 2025-26 बजेट दाखयतले तेंका, 24 बजेट दाखयतले तेंका आनी आतां ते पोतोन फटोवपाक हांव सरकाराक सांगूंक सोदिता. गोंयच्या लोकांक एक्सपेक्टेशन्स आहा की गोंयची सामान्य बायल जी आहा जी हाऊस वायफ आहा ते एक्सपेक्टेशन्स आहा की हाल्या बजेटाक तूं ते मंथली जे तेंगेले वेलफेअर स्कीम येता तीच 5,000 जावपा जाय. तुका 5,000 दिवपा कपस्ताद आसपा जाय नाजाल्यार तुगे ते बजेट विल नॉट बी अ बजेट. जे तुगेले सिनियर सिटीजन आहा तेय सोदताय मिनिमम 5,000 रुपया सीफेरर जाय. तेंक टायमार पयशे मेळटाय तेय सोदताय की तेंगे ते पेन्शन आहा ते सीफेरर जाय ते वाडपाक. सगळ्यो स्कीम ज्यो आहाय ते सोदताय की ते स्कीम वाडपाक. हे गेले ते पार्टी 2025-26 सांगलोले तेच्या 24 सांगलोले. सो हे एक्सपेक्टेशन आहा हाल्या. Nothing less than 5,000 is the expectations from the budget for tomorrow. तेच भाशेन लाडली लक्ष्मी ते टायमार पयशे मेळ्ळे आनी तो 1 लाख तो तेन्ना केल्लो तो अजून आहा. ते 1 लाखा भायर आमी तुमी आनी 1 लाखाचो भांगराचो कॉयनूय दिवपाचो एक एक्सपेक्टेशन आहा. सो दीज आर द एक्सपेक्टेशन्स टू इम्प्रुवाइज युअर स्किम्स. आनी ह्यो स्किम्स तूं इम्प्रुवाइज करना जाल्यार तुगे हो बजेट जो तुम्ही येवपा आय फाल घेवन हेच कांयच फायदो ना. जे भाशेन तुम्ही LPG 3 सिलिंडर दिले हुंच गांवांत दिले ते म्हाका खबर ना. तुमगे गांवांत दिले जाल्यार खबर ना. पूण ते LPG स्कीम फाल्यां हे इलेक्शन इयर म्हणटरी 3 आहाय ते 5 देखून केल्या जाताय तुम्ही. पूण कोराय कित्याक आतां 2025-26 ब्लफ बजेट 2026-27 हे ब्लफ बजेट तुम्ही हाल करपा आहाय. पूण ब्लफ कोतायच तुम्ही. पूण लोकांक हे एक्सपेक्टेशन्स आहा हो स्टँडर्ड वाडलो आहा. तुगे 1,000-1,500 दीत तो पावना आनी तोय टायमार पावना. सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर. जॉब एक्सपेक्टेशन्स आहाय तुमकोसोन इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट मॅनर. तुमी सांगलोले की तुम्ही हेजे गेले ते पाट सांगलोले गोवा सिक्युरिटी गार्ड्स हेच कांयच खबर ना कितुले जॉब्स अजून पेंडिंग आहाय. सो पीपल वॉन्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिस बजेट. पयलीं उलोवपा जाय तुम्ही हे गेले त्या वर्सा बजेटाचेर तुम जे वस्तू सँक्शन केल्ल्यो तुम जे वस्तू मायनिंगा लागून सांगलेल्यो लॉजिस्टिक्सा लागून सांगलेल्यो फूड अँड ड्रग्सा लागून सांगलेल्यो पंचायती तुम सांगलेल्यो जे पंचायती तुम पयशे दितले मुखार तेगे ग्रांट्स वाडयतले ते सांगले ह्यो वस्तू अजून तुमगे जाल्ले. ह्यो तुमगे वस्तू फुलफील जाय नासतना तुम हाल्या एक हे बजेट हाडपा आहाय आनी ते बजेटाचेर हे बजेट तुम कंपेर करून दाखोवपा जाय. वाय यू ऑल हॅव फेल्ड टू डिलिव्हर. वाय यू ऑल हॅव फेल्ड टू युटिलाइज द फंड. आम सदां सांगलो आहा जो बजेट तुम दाखयताय तो तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट दाखयताय आनी तुम दिता आसतना मोती दोंगर दिताय. गेले ते पाटी आमी सांगलोले की तुम चिप्सा पॅकेट तुमगे बजेट म्हणजे चिप्सा पॅकेट तितू वार आसत चड आनी चिप्स आसताय म्हणून. सो एश करून तुमचे आमी फोकाण गेलो आय पूण तुमकां लॉस ना. आनी फाल्यां तुमकां आमी 7य ऑपोजिशन तुमकां भारी पडपा आहाय. गोंयच लोकां कडेन मागता वॉचर्स लूक एट अस गायड अस. आम हुंय जरी तरी दिसता की आम कितें चुकताय सांगपाक आम व्हॉट्सअपाचेर मेसेज धाडाय. हांव मुगे व्हॉट्सअपाचेर आसतलो लायव्ह आसतलो व्हॉट्सअपाचेर जेन्ना असेंब्ली चलता धाडाय पॉइंट धाडाय जात ते भाशेन हांव ते पॉइंट हे करतलो तुजूय आसतलो. वी विल मेक शुअर दॅट वी विल कॉर्नर दिस गव्हर्नमेंट अँड एक्सपोज देअर फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स फॉर द लास्ट 4 years. हे सांगून देव बरें करूं. थँक्यू.